Our office is monitoring the naphtha ship, the ship which is filled with naphtha, the tanks which are filled with. We are monitoring it on daily basis. Okay. Our tugboat is already there. Our we have already put up boom barriers, and we have kept the pumps ready for any eventuality of a leakage of oil or even diesel. Now political statements will come from the opponents from every side. I don't go by the political statements. They make vague statements. तितूंत तेंच्यांनी हिंगासर हायवे आडयलो. They thought it will attract lot of people. जो आमचो मित्र जो आहा पर्वरचो आमदार रोहन बाब खंवटे, तो समजलो पर्वरकार सगळे भायर सरतले. रोहन खंवट्यान हायवे आडयला म्हणून कोण येवंक ना, कोणूच येवंक ना. की तेका मागीर रातचे कळोन येयले की बाबा हायवे आडोनूय लोक येयना. सो इन शॉर्ट सांगूंक सोदता हांव की तो मदय इश्यू जेन्ना जाल्लो, जेन्ना ते डायवर्जन जाल्ले, तो मंत्री आहलो, तो येवंक ना थिंगा. ह्याच सभागृहांसून 2 बशी करून गेल्ले. कोणाक जो तर काळजी आसली मदयची, तेणी येवंक जाय आसले थिंगा. तो मंत्री आहलो, तो बिजी आहलो खंय तरी ते फायलींनी, ते कितें तरी रेव्हेन्यू मिनिस्टर आहलो, तो जाणा तो खंयच्या फायलींनी बिजी आहलो. सो हांव इन शॉर्ट सांगूंक सोदता की नाफ्ता शीप पयल्या शिवाय तूं लोकांक भेकडाय नाका. आमचे जे गोंयचे लोक आहा तांकां भेकडाय नाका, फिशरमॅनांक भेकडाय नाका, कोणाकूच भेकडाय नाका. तुमी येवन पळया. आयज आमी 2 बोटी रेडी दवरल्या, 3. हांव रिक्वेस्ट करता बाब रोहन बाब खंवटे, म्हाजो फ्रेंड तो, तेणें येवचें आमच्या वांगडा बोटीन. तो घोडेक व्हडले यॉटांनी भोंवपी मनीस आसतलो, पूण हांव ताका बरी कोदेल दवरता. पूण यो तूं आनी ती शीप पळय आमच्या वांगडा, आनी तूं पळय आनी सांग नाफ्ता लीक जाता जाल्यार. कित्याक तूं बेश्टे स्टेटमेंट करून ते लोकांक दिशाभूल करिनाका तुमी. लोक तुमचे आयकपाचेच ना जाल्यार गोंयचे ते कितें आहा. 2 नुस्तीं जर तर उडयली मारून कोणें, 2च जाल्यार तेचेर इश्यू करपाक व्हडलें कांय ना प्रॉब्लेम. कोणाक 2000ची नुस्तीं धरली आनी तांकां थिंगा बिचार उडयली. तुमकां दिसता? म्हाका दिसना, हे म्हाका दिसना, ते सगळे लोक सांगता. तेंच्यांनी व्हडली फकाडां गोंयकारां कडेन करची न्हू. वी आर सिरियस ऑन दीस इश्यू. ना, वी आर सिरियस ऑन दीस इश्यू. वी वॉन्ट the naphtha to be unloaded from this ship to another ship. We are working on it. DG Shipping is monitoring. MPT is looking into this matter. It is not, since it is in Goan waters, it is आमची काळजी. पण ती आमची शिप न्हू, ती MPT हाडटाली. MPT गोंयान आहा, पूण MPT इतली वर्सां शिप्स जे भितर घेताले, गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल नासलो. गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल येवपा खातीर आमी फायल मूव करता. वी वील गो अप टू DG शिपिंग इन दिल्ली. वी वील गो टू द शिपिंग मिनिस्टर अँड इन्फॉर्म हिम दॅट एनी टायप ऑफ दिस टायप ऑफ शिप vessels which come inside requires a state government permission. सुदिनांनी डिमांड केला होता कोण तो मिनिस्टर. तुम्ही सदा हांव एक सांगू तुका, वेग एलिगेशन्स करून कांय प्रूफ जायना. आमचें काम इतलेंच की ती शिपांतली नाफ्ता जी आहा ती काडून दुसऱ्या शिपांत घालप. जो गिल्टी मनीस आहा तितून तेका पनिशूय करपाक. ते गिल्टी मनीस जो आहा ते CM तेतून तेका अरेस्ट करूंक सोदतालो. हांवेनूच CMाक सांगलें की सर पयलें आमचें काम करया. ते आमचे स्टेट गव्हर्मेंट, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचेर एम्प्लॉई ते खंय पावचे ना. तांकां हिंगासरूच दवरया, तांकां कामाक लावया. पयलीं ती शिपांतले वस्तू काडया. हे इम्पॉर्टंट आसलें आनी CMान केला तशें. आता कोण इन्वॉल्ड आहा आनी कोण इन्वॉल्ड ना. MPT ना, MPT जे आहा ते ज्युरिडिक्शन आमच्या ना तितून. वी कॅन ओन्ली मॉनिटर देम एक्चुअली. बट आतां आमकां आमचो पांव तितून घालचो पडटलो. इतलेंच हांव सांगूंक सोदतां. 3 o'clock तुमी याद सगळे जाण. तुमी शीप पळया आणि तुम्हीच रोहनांक सांगा बाबा लिकेज ना म्हणून. तुम्हीच सांगा. इंडिया इज नॉट केपेबल ऑफ रिमूव्हिंग द नाफ्ता, सो वी आर India is not capable. India is capable in doing everything. आता 100% जे आमकां काम जाल्लें जाय ती हुंय कंपनी
थिंगासोर सिंगापूर आहा तेंकां हाडटा खंय ते हाडूनी 100% जावनी तें काम एकदां आमकां जाय ते शिपातले नाफ्ता काडून ते सायडीन गेले